विसापरांत तुमकां येवकार. सुप्रीम कोर्ट तशेंच ट्रिब्युनलूच म्हादय विशयाचेर सोल्युशन घेवपाक शकता. कर्नाटक सरकार हातूंत कांयच करूंक शकना. म्हादय विशयांत चड राजकारण जावपाक लागलां. आदल्या उदका स्रोत मंत्र्याच्या हलगर्जीपणाक लागून कर्नाटकान काम चालू दवरिल्लें म्हूण आदल्या उदका स्रोत मंत्र्याचेर उपसभापती मायकल लोबो उलयलो. अर्डेस्को खातीर पणजेच्यान कॅन्सल रॉड्रिगेज. The solution is only in the tribunal or in the Supreme Court, not with the Karnataka government. This is more politics than what is happening actually right now. How serious it can be for the state as far as water is concerned? See, आमचे स्टेटीक पावस पडटा पळय ते उदक खूब आहा, पूण ते स्टोरेज जावन उदक फिल्टर करून सप्लाय सारकें जायना. म्हाका दिसता की आयज गव्हर्मेंटान हेचेर विचार करपाची गरज आहा आनी जे उदक आमकां येता इन म्हादय थ्रू कर्नाटका दॅट शुड नॉट बी स्टॉप, बिकॉज इथे स्टॉप जायत जाल्यार नेचर आमचो काबार जाता. एनवायरमेंट इज डिपेंडिंग ऑन दॅट ऑल द बर्ड्स, ऑल द animals which are within that vicinity of Western Ghats are depending on that river. How would you impress your government now on this issue, saying that tribunal or Supreme Court is the only this? According to me, what they have done, they have already completed the work. Oh. So अशें न्हू की काम आनी पेंडिंग आहा. 10% काम उरलां तेंचे. जे तेंकां करपाक जाय आसलें ते तेंच्यांनी लास्ट 7 yearsक म्हाका दिसता केलां. हे 7 वर्सां 8 वर्सां जालीं काम थिंगा चालू आसतलें. हो 5 वर्सां जाली. ते आतांचें काम न्हू. आनी आमच्या जे हे आसले आदले WRD मिनिस्टरान तेणें व्हडलेशें कांय करपाक जावंक ना तेजे कडेन की तें काम बंद करपाक. म्हणजे ही डीड नॉट इम्प्रेस मच अपॉन the Advocate General who was handling this matter in the tribunal. So your own minister has not done anything? No, आदलो उलयता. आदलोच सांगता. करूंक ना ताचेर काम सोंपलें न्हू तेंचें. So you have to आमी थिंगा कित्याक गेले ते पळोवपाक गेले काल की बाबा हे काम जाला काय जावंक ना. So somebody has to be blamed. आदले जे डिपार्टमेंट आहा WRD, they have to be blamed for this.